नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. आजच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बेभरवशी पाकिस्तानाकडल्यान शस्त्रसंधींचे उल्लंघन, भारताचे इशाऱ्या उपरांत बंद. राहुल गांधीची खासा संसद अधिवेशनाची मागणी, ट्रंपाच्या भूमिकेचेर मागली जाप. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत देवस्थान समितीक आयली जाग. आता धोंडांची जातली नोंदणी. देवस्थान समितीन जारी केली नोटीस. धारगळे 2 खांब हांगा 3 फोर व्हीलर आणि एका ट्रकामदी भिरांकूळ अपघात. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. सदोष सिग्नल यंत्रणेक लागून जाता अपघात, थळाव्यांचो आरोप. पणजी स्मार्ट करपा खातीर कोट्यांनी रुपयांचो खर्च, मात भौशीक सुवातीन पिवपाच्या उदकाची गैरसोय. वॉटर कुलरांची पणजेकारांची मागणी. फोंडा मालात गुन्यांवांनी मोठी वाड. अशें आसतनाय फोंडा पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो मोठो उणाव. रॉबर्ट वेनूय नादुरुस्त. स्पेशल रिपोर्ट. आनी मोर्जे ग्रामसभेत रशियन बोर्ड गाजले. कारवाय करपाचे सरपंचाचे उतर. खर्चाच्या विशयावयल्यान बाळी ग्रामसभेतूय बोवाळ. ग्रामसभा तहकूब. आता पळयात खबरो विस्तारांत. भारत आणि पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केले उपरांत 3 वरां भितर पाकिस्तानान शस्त्रबंदींचे उल्लंघन केले. शेनवारा रातच्या 8 वरां सावन जम्मू काश्मीरातल्या अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरेसपुरा, सांबा, उधमपूर वाठारांत पाकिस्तानाकडल्यान फारपेट चालू आशिल्ली. कितल्याच सुवातींनी ड्रोन केल्ले करपाचो यत्न केलो, मात भारतीय लष्करान ते सगळे ड्रोन हवेतूच निकामी केले. हे घडणुके उपरांत जम्मू, पंजाब आणि राजस्थानात खबरदारी म्हणून ब्लॅकआउट जारी केला. अमेरिकेन मध्यस्थी केल्या उपरांत शेनवारा सांजेर भारत आणि पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केली. पूण 3 वरां उपरांत पाकिस्तानान भारताचेर परतून ड्रोन हल्ले करपाक सुरवात केली. हे घडणुके उपरांत जम्मू, पंजाब आणि राजस्थानातल्या शिमेवेल्या वाठारांत ब्लॅकआउट लागू केला. पाकिस्तानान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्ल्यान परतून एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण जाला. भारत आणि पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा जाल्या उपरांत पाकिस्तानान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले. पाकिस्तानाच्या ह्या कृत्याक भारत उत्तर दिवपाक समर्थ आसा. पाकिस्तानान फुडली पावलां योग्य दिकेन उबारची अशी शिटकावणी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्रीन दिल्या. कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था. पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है. भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है. ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है. हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे. सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत देवस्थान समितीक जाग आयल्या. जात्रे वेळार जाल्ले दुर्घटनेक लागून आता सतर्कतेचो उपाय म्हणून धोंडाक नाव नोंदणी करची पडटली. ते खातीर धोंड भक्तगणांनी 2 पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि वळखपत्राचे पुरावे दिवचे अशें आवाहन शिरगांवचे देवस्थान समितीन केलां. हे विशीं देवस्थान समितीन नोटीस जारी केली. शिरगांवची जात्रा ही धोंडांची जात्रा म्हणून पुराय गोंयभर तशेंच देशभर फामाद आसा. आनी ह्या वर्साक जाल्ली एक दुर्दैवी घटना जितून 6 जाणांक मरण आयलें. आनी तेजे उपरांत शिरगांवचे जात्रेचेर खुबशे अशे जी चर्चा आसा ती देशभर सुद्दां जाली. पूण ह्या वर्साक एक नेगेटीव अशी बातमी पुराय देशभर ह्या जात्रे बद्दल पसरली. आनी ह्या सगळे फाटभुंयेर आमी पळयलें की कमिटीन सुद्दां जो आदलो कमिटी प्रेसिडेंट आशिल्लो तो आतांचो कमिटी प्रेसिडेंट आसा तेंचेर आरोप प्रत्यारोप अशे खुबशे जाले आनी खुबशे अशे घटना आमी ह्या दिसांनी पळयतात. जाल्यार तितून भितर ही सद्याक जी कमिटी आसा ते कमिटीन एक म्हत्वाचो निर्णय असो घेतलेलो आसा. तो म्हणजे जे धोंड
जेचो आंकडो अजून पर्यंत कोणाक खबर नाशिल्लो. एक्झॅक्ट शिरगांवचे जात्रेक धोंड कितले आसात हो जो आंकडो आसा तो अजून पर्यंत कोणा कडेनूच नाशिल्लो. ते धोंड कितले आसात तो आंकडो मेळपाक लागून ह्या वर्साक कमिटीन आतां एक नोटीस काडलेलो आसा. तो म्हणजे जे धोंड आसात शिरगांव लयराई देवीचे जे धोंड आसात जे जात्रेक येतात ते सगळे धोंडांनी आपली ID प्रूफ आनीक एक पासपोर्ट सायज फोटो जाता तितके बेगीन कमिटी कडेन व्हरून दिवचो आनी तेंचें रेजिस्ट्रेशन करून घेवचें. सो अशें तेणी आयज एक नोटीस काडलेली आसा. हितूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जातली की शिरगांव लयराई जात्रेक धोंड आसात तरी कितले, कित्याक हो जो प्रश्न आसा तो खूब जाणांक आशिल्लो की वर्सान वर्स जी गर्दी आसता वर्सान वर्स गर्दी वाडत आसता पूण एक्झॅक्ट धोंडांचो नंबर कितलो आसा हो आंकडो कोणा कडेन नाशिल्लो. सो ह्या प्रोसेसांतल्यान एक एक्झॅक्ट फिगर तरी मेळटलो की धोंड आसात कितले आनी वार्षिक धोंड वाडटात कितले. सो हेजे मुखार शिस्त कशी कितें दवरपाची हेचेर कमिटी काम करूंक सोदता. जाल्यार आयची ही म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार शिरगांव लयराई जात्रेची जी देवस्थान कमिटी आसा ते देवस्थान कमिटीन एक आयज नोटीस काडलेलो आसा आनी तितून तेणी धोंड जे आसात तांकां धोंडांक जाता तितके बेगीन शिरगांवचे देवळाचे कमिटीचे अंडर रेजिस्ट्रेशन करपाक आपयल्ले आसात. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च केल्यात. मात मुळावी सुविधा म्हळ्यार पिवपाच्या उदकाची सोय करूं ना. पिवपाचें उदक ही मुळावी गरज आशिल्ल्यान दरेकाक ते दर फावटी खरेदी करपाक परवडना. तेन्ना स्मार्ट सिटीचो एक भाग म्हणून पणजे वॉटर कुलर बसोवचें अशी मागणी पणजेकारांनी केल्या. पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकारान जायतीं कामां हातांत घेतल्यात. तशेंच स्मार्ट सिटी खाला जायते प्रकल्पूय उबारल्यात. अजूनय कांय वाठारांनी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात. ही कामां मे म्हयन्याच्या निमणे कडेन पुराय जावपाची अपेक्षा आसा. ह्या सगळ्या कामां खातीर सरकारान सद्याक कोट्यांनी रुपया खर्च केला. पूण एक गजाल म्हळ्यार पिवपाच्या उदकाची सोय करूंक ना. आतां सद्या गरमी वाडल्या ते खातीर उदक ही मुळावी गरज. दर फावटी उदक खरेदी करप हे एका सामान्य मनशाक परवडना. तेन्ना स्मार्ट सिटी खाला पणजेत पिवपाच्या उदकाचे कुलर बसोवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमकां बाजारान येयल्या आमकां उदक बी मेळना, खंय लिंबू सोडा बी पिवपा पडटा आमकां. हांगा कुलर बी पणजे बी कितें उदक बी घातलें जाल्यार आमकां बरें पडटलें आसतलें. आनी पणजेक मागीर वत बी चड गरमी खूब आसा. आतां वाडली आसा चड गरमी. ते ऑब्वियस मरे सामके कूलर तर आसपाकूच जाय फॉर लायक आमकां तरी एटलीस्ट सम पीपल कॅन अफोर्ड इट, सम पीपल कांट इवन अफोर्ड इट. सो तांकां तरी एटलीस्ट हेल्प जातली हांव म्हणटा तो. ते आतां हे दुसरे लोक आहा पळय ते लेस फॉर्च्युनेट लोक तेंच्या खातीर हो स्टेप बरो आहा म्हणटा. स्मार्ट सिटीन बरें कूलर बी बसोवपाक जाय तेंच्यांनी. एक लायक स्टँड कशें करपाक जाय, सिटींग अरेंजमेंट कशें. पानी लेने जाए तो खरीदना पड़ता है, पीने का पानी नहीं खरीदना पड़े या कोई नल लग जाए या कुछ भी हो जाए, हम लोग के लिए सब कुछ बहुत तकलीफ में रहते सर लोग. सारा दिन धूप में पानी के लिए फिर जाते पैसा लेने के खरीदना पड़ता है. हांगा कशी गरमी जाता आनी ह्या स्मार्ट सिटीन जेन्ना दनपारचे लोक हांगा जेन्ना प्रवास करतात किंवा आपले कसले कामाक लागून पणजे असतात किंवा पणजे जे बायक चलयतात चलोन भोंवतात अशे जे पणजे प्रवास करपी जे लोक आसात त्या लोकांक खंय तरी हांगा एक दनपारचे जेन्ना तान लागता तेन्ना तांकां उदक सुद्दां पिवपाक हांगा एक स्मार्ट सिटीन सोय केल्ली ना. की स्मार्ट सिटीचें जेन्ना काम जालें जाल्यार ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामान खंय तरी प्रत्येक जाग्यांचेर अशें उदक पिवपाक लागून जे कूलर असतात ते कूलर खंय तरी जाग्यांचेर हांगा लोकांक मेळपाक जाय जेणे करून लोकांक खंय तरी उदक पिवपाक जी सोय आसा ती लोकांक मेळटली. कित्याक आमी पळयतात की वयता थंय हांगा स्टॉल्सांचेर समज तान लागली जाल्यार वयता थंय स्टॉल्सांचेर तांकां उदकाची बाटली विकती घेवची पडटात नाल्यार लिंबू सोडा पिवचे पडटात. पूण खंय तरी आमी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना उदकाची बाटली म्हणत लिंबू सोडा म्हणत जे स्मार्ट सिटीन भोंवपी प्रत्येक लोकांक ते घेवपाक परवडना. पूण कोणाक तान लागली जाल्यार तेणी करपाचें कितें असो प्रश्न. तेन्ना लोकांची अशी मागणी आशिल्ली की पणजे स्मार्ट सिटीन खंय तरी जाग्यांचेर फ्री उदक पिवपाक कूलर्स जे आसात ते इन्स्टॉल करपाक जाय. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. बाळी पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 1 अर्धवट आशिल्ली कामां तशेंच खर्चाचो हिशोब दिवचो असो बोवाळ लोकांनी केलो.
ह्या बोवाळाक लागून ग्रामसभा तहकूब केली. पंचायतीच्या उपसरपंचान आपल्या घोवाक पंचायत वाठारांतली कामां दिवन घोटाळो केला असोय आरोप लोकांनी केलो. तशेंच पंचायत वाठारांतली कामां आनी खर्चाचो हिशोब दियात अशी मागणी लोकांनी केल्ली. फुडले ग्रामसभे पयलीं हे विशीं म्हायती दिवची अशी भुमिका लोकांनी घेतल्या. आयची ग्रामसभा व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्ली कारण प्री मॉन्सून आशिल्ली आणि काही पावसाक लागून काही अडचणी जातात तो विषय आशिल्लो इम्पॉर्टंट. दुसरो जो विषय आशिल्लो आमकां येणाऱ्या पावस म्हणटा ताचोय लोकांचो इम्पॉर्टंट विषय आशिल्लो. ह्यो काही गोष्टी इम्पॉर्टंट डिस्कशनाक घेवपाक जाय पण फाटली प्रोसिडींग कन्फर्म करून ना तेजे आमी ते फुडें व्हरूंक शकना जाले. आमकां आमी ग्रामस्थांक खातीर रिक्वेस्ट केलो की बाबा फाटली प्रोसिडींग आसा जाल्यार कितें आसा घालून फुडें या अशें म्हणून ते आयकून ग्रामस्थ घेवपाक तयार नासले म्हणून फुडें धुकळ्ळे आसा. फाटले कांय कामां वार्ड नंबर 2 जी कामां जाल्ली एकच कडेन खड्ड्याचेच एकूच विशय आशिल्लो त्या आयकून तेंचे कांय आक्षेप आशिल्लो म्हणजे ते आक्षेप आसल्यार सुद्दां आमी ते नेक्स्ट ताका घेवया अशें म्हणून रिक्वेस्ट केलो पण ते ग्रामस्थ मानूना ताका लागून ते तशें फुडें धुकळ्ळे आसा. ग्रामसभेतल्यान प्रोसिडींग वाचता तेन्ना लक्षांत येयलें की प्रोसिडींग आसलें सारकें बरयलें ना. जी कामां आमी हें केल्ली ब्लॉक कर म्हणली कित्याक काम इनकम्प्लीट आसली. काम जाल्लें नासलें त्या कामां आमी बील कंप्लिशन बीन व्हिडिओ धाडला. व्हिडिओतल्यान बिलय म्हाका दिसता जाला तें कशें जालां तें आमकांय खबर ना. पूण जेन्ना प्रत्यक्ष आमी वचून जेन्ना तें पळयलें की ते पेवर्स आहाय ते लोकांक हितून धारोमांडार बांदपा आसले ते लोकांक खोपी आसात आनी हें काम केल्लें आमगे खुद पंचा घोवान केलां. खड्डे पंचा घोवांचें काम केलां. दुसऱ्या टेंडर दुसऱ्या लायसन घेत काम केलां. पूण कोणी काम केल्लो म्हाका कांयच फरक ना. पूण जें काम करता तें वेवस्थीत सारकें निवळ उरपा जाय आनी ताका 5 वर्स तरी लायफ उरपा जाय. पूण आतां पळोवंक गेल्यार 1 म्हयन्या पयलीं काम केलें तें पळोवंक गेल्यार आतां सध्या पेवर्स नाय, लादी सारकी नाय, कोणा गाडीन फुटपाथ करपाक लागलो तो ना. तरी आसतना आमगे पंचायतीन ताका कंप्लिशन दिलें आसा. जी कंप्लिशन दिला तेजे वयल्यान ताका बील पास जातलें आनी 3 ग्रामसभा जाल्यो आमी गोवा मारताय की ती पेंडींग दवराय. कामां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमकां हाडाय. काम वचून पळयाय तुमगेलें कांयच जालें ना. आनी हे कंप्लिशन दितना आमगेल्या पंचायत बॉडी मिटिंगे पास जालें ना. एक सरपंचान हे कंप्लिशन दिलें आसा. हे कशें तो सरपंच दिता टेंडर फ्लोट करतना तशेंच केलें आहा. खड्डे काम आसा ती एकच त्या पंचा घोवान घेयली आहा आनी प्रत्येक काम इनकम्प्लीट आसा आनी सारकी कंप्लीट केलें ना. सेकंड आसा हिंगा बाळ्ळी पंचायती सोसायटी आसा आनी पंचायती मदीं पेवर्स घायले आहाय. जवळ जवळ 5 मिटर सुद्दां नाय पूण तेजे बील आतां 30 लाख. तेजेर हांवें इन्क्वायरी मारली. इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागलो तेंय केलें ना. तें करून आसतना तेगे बील पास जालें पयशे काडले. वॉटरशेड डिपार्टमेंटांतल्यान पयशे पास जाले आहाय 10 कोटी. तेजोय मिसयूज खूब जालो आहा. तेजी डिटेल मागल्यार आमगे पंचायती बॉडीन कांयच ना. मोर्जी पंचायतीच्या ग्रामसभेत महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. दर्यादेग वाठारांत पार्किंग वेवस्थेच्या मुद्द्याचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. तशेंच रशियन भाशेंत आशिल्ल्या सायन बोर्डांचेर कारवाय करतले अशें सरपंच पवन मोर्जे हांणी सांगलें. उदकाची समस्या, रस्तो रुंदीकरण सारकिल्या हेर विशयांचेर आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत चर्चा जाली. पार्किंगाचो मागीर टॉयलेट चेंजींग करपाचो तेजेर काय आमी व्हडलें अशें ऑब्जेक्शन घालना. आमी थारयलां की बाबा सरकाराक काडपाचें की लिगल पद्दतीन जो आसा ते तुमी कामां चालू केल्या जर काम केलां सरकारान आनी ते सरकारान परमिशन घेवंक ना. कारण आमचे कडेन रिटर्न कंप्लेनूय येयला म्हाका कन्स्ट्रक्शनाच्या नांवान. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकांय सांगता की तुमी लिगल प्रोसिजर करून तो प्रोसिजर स्टार्ट करा. बाकी लोकांची समस्या आमच्या पंचायतीन अशें कळोन येता की जे लोकांच्यो समस्या आसा पळय आमी बरोबर तेका सुटावो करपाचो प्रयत्न करता. थोडे गजाली आमच्या बिचार टर्टल नेस्टिंग सायट आसा. आमकां दोनूय जाय. टर्टल नेस्टिंग सायटूय जाय आनी ब्रेड एंड बटरूय जाय. आमकां खूब फावटी सांगात येयला आमी अशें म्हणिना की ब्रेड एंड बटर आमकां नाका. आमकां पार्किंग आनी ह्या दोनूय गोश्टी आमकां साहजीकपणे जाय. सो हांव मागता की हेजेर एमिकेबली एक सोल्युशन काडचें सरकारान आनी दोगांयकूय कन्सिडर करचें. जे लोक ऑब्जेक्शन घालप कारण आसा जर 2004 जेन्ना 2003-04 जेन्ना चोपड्या शिवोलेचो पूल बांदपाक गेलो बऱ्या गोश्टींचेर ऑब्जेक्शन येता. लोक आमचो सरकार इतको सक्षम आसा की तेंच्यांनी तेंचे ते मिस अंडरस्टँडींग जे कितें आसा ते तेंचे क्लियर करचे. जर तांकां कोणाक पर्सनली दिसता की खरेंच बाबा ऑब्जेक्शन येता अशें न्हू की बाबा हांव त्या भागाचो पार्किंगाच्या विशयार. सो हांव मागता की तेंच्यांनी दोगांयनी बसून एक कितें चर्चा करची आनी जेन्युइन जे सोल्युशन आसा ते करचे आनी लिगल पद्दतीन करचे. ग्रामसभा जाली आतां ग्रामसभेकूय आमी आन्सर केला. आमी भायर ट्युजडे म्हटल्यार आमी रशियन बोर्डाचे जेंचे कोणाचे रशियन बोर्ड आसा पळय आमच्या सुपरवायझराक धाडून आमी सर्वे करता आनी तांकां लिगल नोटीस धाडटा. ते आमी सोमते तांकां सांगता की ते बोर्ड जरी ते तेज्या प्रॉपर्टीन आसले सुद्दां
वी हॅव टू गिव्ह नोटीस. तो नोटीस दिवन तांकां आमी ते बोर्ड काडटा आनी तांकां आमी हें सांगता की इंग्लीश, हिंदी, मराठी ह्या तिनूय भाशेन तुमी बरोवचें. कारण सो हांव तुमच्या मात्र हें सांगता की बाय वेनसडे टू मंगळार पासून आमी तेंचेर एक्शन घेतलें आनी जे बोर्ड लायल्यात रशियन भाशेंतले ते काडून घेता. मार्लेम राखणेवणत बांदपाच्या कामाची पळोवणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली. ह्या राखणेवणटीक सुमार 1.5 कोटीचो खर्च येतलो. पोरू पावसात मार्लेम हांगासर पालसण कोसळून निवासी इमारतीचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्लें. पावसा पयलीं हें काम पुराय करपाचें आश्वासन आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिलें. एक सारकी व्हडली दुर्घटना गेल्या खेपे जाल्ली. तुम्ही पळयला आसतलें एक व्हडली लँडस्लायड. जी लँडस्लायड म्हजे मतदारसंघात इतली हांवें केन्नाच पळोवंक ना. पूण गेल्या वर्सा आमचे कॉन्ट्रॅक्टर गौरव दुकळ्यान काम फास्ट केलें. तांचे भितर रिपेर्स करून दिले आनीक आमी असेंब्ली मॅटर रेज केलो आनी ते आमी सबस्टेन्शियली केल्लें. हें जर काम करना जाल्यार गेल्या वर्साचें काम जें कितें केलां तें बी म्हळ्यार निर्फळ उरतलें. ताजे खातीर हें काम चड गरजेचें. कितल्याचें काम तें 1.5 कोटीचें काम आहा. हें काम करून वी विल एन्श्योर दॅट देर इज इवन इफ अ लँडस्लायड हॅपन्स इट विल नॉट एफेक्ट द रेजिडंट्स, द लोकल रेजिडंट्स. तांचे परस चड हांवें फॉलोअप हें केल्लें आहा. एज इफ हें म्हजेंच घर मोडिल्ल्या भशेन मोडटलें हें भंयान हांवें फॉलोअप केल्लें आहा. सरकार तुमकां खबर आहा की एकूच प्रोजेक्टान एकूच एक बिल्डिंगेचे सायडीन अशें 1.5 कोटी मोडपाक सरकारा कडेन ना. पूण जावन तितून आमी तें पुश केल्लें आहा. आमचो WRD मंत्र्यांनी म्हाका तशें सहकार्य दिलां आनी ताजे खातीर हांव तांकां देव बरें करून म्हणटा. आनी हांव मागतां की कॉन्ट्रॅक्टरांनी बेगीन काम सुरवात करचें. 27 तारखेक पावस एक पावसूय मातसो बेगीन आहा अशें म्हणटात. सो आय थिंक तांचे जे कितें इश्यूज आहा ते सगळे रिजॉल्व जातले. विजय बाबू हे लेट जालें अशें दिसना तुमकां? पावस आतां तोंडार पावलो. सरकार कसो चलता तो तूं जाणा. मदीं गैर बी आसलें गोंयचो सरकारूय ठप्प जाल्लो. आतां काल गैर सोंपलें आनी ताचे खातीर हें आमी हें नवें जमनी बरोबर गैर आमी सुरवात करता. सरकार कसो सरकार आसा गोंयांत हो प्रश्न म्हजो. नाशिल्ल्यातलो सरकाराक आमी जागयतात आनी जागून काम करून घेतात. हाजे खातीर तुवें आमकां मातशें आमचें बी अभिनंदन. 4 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो तो सरकार मातसो कंगाल पार्टी जाल्या म्हणटकच त्या 1.5 कोटीचेर हाडून तो काम करतलो आनी कशें तरी करून दितलो. विलियन सांगेचे शेतकार शेत आनी दुधाचो वेवसाय करता. दुधाच्या वेवसायात सरकारा कडल्यान अर्थीक मजत मेळटा, मात गोवा डेअरी कडल्यान कसलोच फायदो जायनाशिल्ल्याचें शेतकार सांगता. हे विलियन सांगेचे शेतकार हांचो शेत आणि दुधाचो वेवसाय आसा. शेत वेवसाय फकत पावसात करतात, ते आमच्या पोटापुरती. मात दुधाचो वेवसाय वर्साचे 12 म्हयने चालू आसता, पूण तातूंतल्यान कसलोच फायदो जायना. सरकार 3-4 म्हयन्यांनी आर्थीक मजत करता, मात गोवा डेअरी कडल्यान आमकां कसलीच मजत मेळना म्हूण शेतकार सांगता. गोवा डेअरी कडल्यान फकत गोरवांक तपासपा खातीर दोतोर उपलब्ध करून दिला. आयकात विलियन सांगेच्या शेतकारांचे गाराणे. दोन्ही धंदे म्हणल्यार कितें शेतां म्हणटे त्या वर्साच्यान एक फावट न्हू. ते कित्याक रोग बीग लागलो जाल्यार खूब लुकसाण जाता ती. आनी कित्याक रोग हो लागताच, भरपूर प्रमाणात रोग हो लागता. पयलीं अशें कित्याक सारे बी अशी घालनासले न्हू. आतां सारे खूब वापरपा पडटा आनी ते नाजाल्यार रोग निवळना न्हू. रोग भरपूर लागता. ते कशें म्हणून कांय समजना. हय ते कितें आहा तुगे साऱ्याचे सबसिडी दिता आमकां. आतां करून मशिनान लिवता पळय न्हू तेंकांय सबसिडी आसा. आमगे शेतां मशीन वचना. मशीन वचना म्हणटा आमी हातीन लिवता एक फावटी. फायदो म्हणल्यार आमी कितें करता, आमी विकपा वचना न्हू, आमचे खातीर उरता आमी. आमकां कित्याक आमकां तें आमगे शेत इल्लेशें आमकां तें पावना विकपा बी तशें ना. तें आमकां खातीर आमी करता. सगळी जाता 70-80% लोक शेत रोवता. वर्साय 12 म्हयने न्हू. आमगे डेअरी फार्मर्स वर्साय 12 म्हयने. गाय खूब जाणां आसा तश्यो. जाता 700-800 लिटर जाता दिसा दूध. मागे न्हू सगळे आमी विलियम, कुमारी, वालशें. दुधा रेट मरे सामकी कमी आसा. कमी म्हणल्यार आमकां पुरवटना. पेण आनी हें पुरवटना. हें आमकां कित्याक सामकी लॉसां. हो धंदो म्हणटा मरे सामको लॉसां. कांयच फायदो ना डेअरी फार्मींग. सरकार मरे आमकां इन्सेंटीव दिता म्हणून मरे आयज हें चलता. जेन्ना हें इन्सेंटीव बंद जालें न्हू तेन्ना गोरू कोण दवरपाना. हें सरकार आमकां केन्ना दिवं पूण दिता. 1-2-4 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी अशें आमकां इन्सेंटीव दिता म्हणून हें चलता. डेअरी कडच्यान आमकां कांयच मेळना. आमी फक्त दूद हांगा तयार करता डेअरी दिता. डेअरी आमकां कांयच दिना.
बिलियण गांवांत आनी खंय तरी आयज डेरी फार्मींग आनी जे शेती आसा शेत रोयतात त्यांचे बद्दल थोडी म्हायती करून घेतली. त्यांचे बद्दल तांकां फायदो आसा काय सद्याचे परिस्थितीन शेत रोवप डेरी फार्मींग करप फायदेमंद आसा काय ना हे जाणून घेतले. जो गौरीश वेळीप आसा तेणें सांगलें खंय तरी शेत रोवप आतां खूब त्रास पडटा कित्याक ताका खंय तरी जीव लागता करड येता आनी वारंवार हेची मेंटेनन्स करपाक चड खर्च लागता. ज्या प्रमाणे पयलीं शेत रोयताले शेत रोवन खंय तरी भायर वचून विकपाक खंय तरी मेळटालें तें आतां जायना. आतां सद्या जे रोयता ते तांकांच खावपा पुरो जातात. पूण हेजेर सद्या शेताचेर रोवप हें करप खूब कठीण जाल्लें आसा कित्याक ताका खुबशे जंतू लागता आनी हेका मेंटेनन्स हें करपाकच तेंगेले तेतूर टायम वेस्ट जाता आनी खंय तरी फायदेमंद उरना. तशेंच दुसरे वाटेच्यान डेरी फार्मिंगाचें तेणें सांगलें की डेरी फार्मिंग आसा ताका बी खूब त्रास घेवचे पडटा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर विलियनच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. फातोडेच्या जनतेक विश्वासात घेनासतना ONGC प्लांट हाडपाक दिवचे ना अशी ताकीद फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिल्या. तशेंच सोनसडो म्हळ्यार कोयर ट्रान्सफर करपाचें पोस्ट ऑफिस जाला अशी टिका विजयान केल्या. मार्लेम हांगासर राखणे वणत बांदपाच्या पळोवणे वेळार आमदार विजय उलयतालो. ONGC वेस्ट कितें करतले ट्रिटमेंट बरें तूं एक सांग म्हाका जे मनशांनी ONGCचें अनाउन्समेंट केला तांणी नगर बनूय थंय डिक्लेअर केला मरे. जंय आमी पर्रीकरान आनी हांवें जंय सुरवात केल्ली ती सगळी ते कितें म्हणटात ते रेमिडिएशन आनी इतले कोट्यांनी रुपया मोडले आनी ते सगळी जमीन क्लियर केली थंय तुमी तांणी नगर वन डिक्लेअर केली. आतां म्हणटा ONGC वेस्ट ट्रिटमेंट फेसिलिटी करतले म्हणजे सरकार एक्झॅक्टली कितें करूंक सोदता. एट द मोमेंट संसडो म्हणटा पोस्ट ऑफिस जाल्लें थंयच्यान पॅक करता आनी फॉरवर्डिंग करता फॉरवर्ड जाता काकोड्यार. सो आतां बेजिकली हो प्रपोजल कितें तो म्हाका दिसता लोकांक डिस्कस करूंक जाय आनी चड करून म्हजे असल्या आमदाराक कळपाक जाय. ONGCचे बापायचे फात न्ही तो येतले आनी हांगा करतले आनी आमी हांगा आमदार कितें ओके अशें न्हिदिल्ले कितें गुंगेन आशिल्ले आमदार न्ही आमी. तें डिस्कस जावंक जाय आनी ताचो खरो फायदो फातोर्डेच्या लोकांक आसा जाल्यारूच तो प्रोजेक्ट जातलो. कोणें व्हडलो पास केलो म्हणून कांय जावचें ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम नॉट अवेअर वॉट इट इज बट विदाउट अवर कन्सेंट नथींग वील हॅपन इन फातोर्डा. फातोर्डाचे जनतेचे कन्सेंटाचे शिवाय कांयच जावचें ना. हांव आमदार आसा म्हणसर कोणी केदें व्हडलें डिसिजन घेवं सरकाराचें कसलेंय डिसिजन आसूं ते सगळें डिसिजनां ती मान्य करची म्हणून आमचो फायदो न्ही. गोमंतक टुडे हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.